नमस्कार तुमकां आयज काल ड्रग्स डे आसले आणि खुबशे लोकांनी आपले आपले मतां मांडले. तुमचे मतां कितें आसा? होय, काल एक ऑफिसरान अशें म्हटले की तंबाखू आणि कितें खावन अशें थुकले जाल्यार गांजे खावन थुकले जाल्यार ती झाडां जावपाक शक्यता आसा अशें म्हणून. आतां हांव एक पान खाता आनी सुपारी खाता आनी चावून बरें जाल्या उपरांत तें पान उदक हांव थुकल्यार ती झाडां जातली म्हणून हें पॉसिबल आसा? आमकां हे आन्सर थोडे खटकल्या भशेन जाले की अशें थुकल्या उपरांत खंयची झाडां जायना. ते बी पडोंक जाय तेन्नाच ते झाड जातले. पान खावन थुकले म्हणून बेल जातली, सुपारी खावन थुकले म्हणून हे जातले, कितें म्हणटा सुपारीचे झाड जातले जायना न्ही. खरें म्हणलें जाल्यार न्ही ड्रग्स मेळप हो आमकां गोंयान एक निशेधूच हे आसा आनी अशें हळू फुडें कितें जातलें हें सांगपाक जायना. आज एक झाड मेळटा, दोन झाड मेळटा, तीन झाड मेळटा, आदी मदीं ती झाडां मेळटा, हांगासर ड्रग्स येत आसा, गांजा येत आसा आनी तरी सुद्दां कांय जायना म्हणून दिसता. भिरांत दिसता. फुडें फुडें आज दोन तीन मेळ्ळी झाडां, फाल्यां रान जातलें, फाल्यां अख्खें रान जातलें, घरान खंय लायतली लोक आनी कितें करतले. म्हणजे हे संकेत आसा आमकां, हो आमकां संकेत आसा की बाबा अशें जावंक शकता. फुडें आमचें गोंय कितें जातलें, गोंय आमचें जातली कितें, गोंयान आमी कितें दाखोवन दिवंक शकता. आमी गोंयान दाखोवन दिवंक शकता की आमचें इज्जी आहा हें अशें म्हणून. ह्या लोकांक खरें म्हणजे जाल्यार अशें कोण खातले भितले मेळटा हेंचेर कंट्रोल करपाक जाय, कायदो बरो हे जावपाक जाय. आमच्या गोंयान हें नाका जाल्लें सगळें आतां जाता. पयलीं केन्ना आमी आयकूंक ना, गांजाय आयकूंक ना, ड्रग्सूय आयकूंक ना, सोरो एक आयकताले आमी, बाकीचे आमी कांय आयकनासले. नासले. आतां कितें म्हटल्यार भलतेच खंय परत 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 झाडां मेळटा आनी कितेंय उलयलें म्हणून जायना. तर ते कायमचे काबार करपाचें पळोवपाक जाय. ड्रग्स आज 1 लाखाचे धरता, फाल्यां मागीर 5 लाखाचे धरता, मागीर कोटीचे दवरता, परत कोट्यांनी 45 कोटी धरले इतले ड्रग्स. म्हणजे तुमी पळया आमचें गोंय आतां खंय पावपाक लागला. आमच्या युथांक अक्षरशः काबार करपाचे प्लान चल्लेलो आसा अशें दिसता आमकां. म्हणजे भुरग्यांनी हेज्याच फाटल्यान लागपाचे, जॉब बिवाक लागून खंय फुडें सरपाचें ना, शिक्षणाक लागून फुडें सरपाचें ना, इस्कॉल कॉलेज सगळें बंद घालपाचे अशें दिसपाक लागला. आनी म्हणूनच हें मेळटा जाल्यार आमी अशें उलयता. अशें उलोवप बरोबर ना. हें जालें कशें, येयलो खंयसून, हेजो मुळा पासून खरें म्हणून जाल्यार अभ्यास करपाचो गरज आसा आनी हे कायमचें बंद करपाचें गरज आसा. की कोलवाळे सद्याक एक आनी एक व्हायरल व्हिडिओ जाता की कोणी तरी अशें हे केला की दवरला की कोलवाळ जे क्रिमिनल रावता तांकां सुद्दां इजिली गांजा मेळटा म्हणून. तेच तर सांगताना हो सप्लायर कोण, आता ते सगळे बॉल कसो केला खंय आणि ते इतल्या उंच भितूर मारून दिता. कितें चालला हा, हेच कितें आसा सिस्टम. सिस्टम पडल्यार पाड. भितूर गांजा मेळटा, ड्रग्स मेळटा म्हणून पयलींच फामाद आसलेले. आता हे पळय भाटसून भितूर उडयता खंय. आता तो कोण पुलीस आसा पळय तेजे ते लक्षान येयलें आनी तेणें दाखोवन दिले. पण भितूर जर क्रिमिनल जर कोणी असत आणि तेज्या हातीक सापडले जाल्यार परत लोकांक भुरग्यांक भितूर क्रायम करून भितूर गुन्यांवकारी जे आसता तांकां परत तेच हे जालें. म्हणजे इतली ह्या पर्यंत मजल लोकांची पावली आसा. कित्याक गोंयान इतली हेंची मजल पावल्या की जेलीन सुद्दां हे लोक अशे धाडटात अशें जालें न्हू. मागीर कोण हो सूत्रधार, खंयसून येयले? 1 लाख 1.5 लाखाची सुद्दां गांजा असो भितर उडोवपाचे कापस्तात कशी येयली यांची. खरें म्हणलें जाल्यार न्हू पुर्तुगीज कायदो हाडपाक जाय आनी हेंचे न्हू हात अशे कापूंक जाय. खरें म्हणल्यार अशे गुन्यांवकारी जे आसता परत आनी गुन्यांव जावपाक जायना. अशें क्रिमिनल खरें पयलीं चोर आसताले तेंचे हात कापताले, रेपीस आसताले ताका फाशी दिताले, रोखडे सगळे अशें जाताले. भायल्या कंट्रीन पळय मरे कसो कायदो आसा, तो आमचो कायदो हाडपाक जाय. कितली मजल हा. भायरसून तुमी आतां बॉल कशें करून भितूर उडोवपाक लागले. म्हणजे वा, म्हणजे भितूर आनी भितूरल्या लोकांचे आनी तुमचे कनेक्शन आसा. अशी कोणाक हिम्मत जाली? ही हिम्मत जाता कशी? कोण तरी बिग बॉस त्यांच्या तकलेर हात असल्याशिवाय हे जायना. उगडाच दवर. कोण तरी बिग बॉस तकलेर हातल्याशिवाय जायना हे. म्हणूनच हे अशें आमचें गोंय हळूहळू खंय पार पडलेले आहा कांय कळचें ना. उगडाच दवर. सुद्दां गांजाचे रोपे मेळ्ळे थोडे पणजीम एरियान, तुम्ही तेन्ना सुद्दां तो व्हिडिओ काडलेलो, त्याच्या बद्दल कितें सांगू? पळय ज्या जाग्यार रोप मेळ्ळेले स्मार्ट सिटीन थंय हांव आनी एक रिपोर्टर वचोन विशाल म्हणटा तो रिपोर्टर वचोन आमी स्पॉटार गेल्ली आनी आमी थंय दाखयलें
आणि त्या वेळार आमी म्हटलेले की हांगा सांजचे भुरगे बसता ते लोक हांगासर सोऱ्याची बाटली उडयता हांगासर कितें कितें करता आनी हो व्हिडिओ केला म्हणून त्या विशालाचेर एटॅकूय जाल्लो ताका मारलेलो बी ताजो मोबायलूय पडलेलो आमचे न्यूज करता का अशें म्हणून आनी ताणें कंप्लेनूय केल्ली आसा ऑलरेडी हांव PI कडेन उलयल्लें आनी PIक हांवें हें सगळें सांगलेलें आसा की हेजेर लक्ष दवरचें म्हणून कितें आसा न्ही आमी जर कितें दाखयता जाय जाल्यार ते आमच्या गोंयकारांक लागून दाखयता आनी हे भायले लोक येवन जर अशे हांगासर रोप लायतले झाड लायतले गांजा विकतले ड्रग्स विकतले आनी आमकां एटॅक करतले पूण खरें म्हणजे जाल्यार सरकारान हेजेर बारीकायेन लक्ष घेवंक जाय हांव PI कडेन परत एकदां मागणी करता की अशे स्मार्ट सिटीन अशें म्हणिना खंयच असल्यो सगळ्यो गजाली घडपाक जायना कित्याक हे भायले लोक येता पळय तेंचे कडक लक्ष दवरपाची गरज आसा ते लोक आपले देश त्याचो स्टेट ते बदनाम करिना आमचे गोंय बदनाम करता ते तेंचो स्टेट हे बदनाम करपाक ना त्या गांवांसून हांगा येयले गोवा इतना अच्छा है ना गोवा को करेंगे सत्यानाश अशें म्हणून येता आसतले MLA हेंचे पडला पाड हेंचेर खरें म्हणून जाल्यार बडी मारपाक जाय कोण हेंचो बापूय आहा तो पळोवपाक जाय हम इधर कुछ भी करेंगे कोई नहीं हमको रोक सकता है असले जाता हेंचे तांकां खरें म्हणून जाल्यार थापटावंक जाय आनी धांवून दिवंक जाय की जेन्ना तुम्ही स्मार्ट सिटीन गांजाचे रोपे दवरले तेन्ना तुम्ही व्हिडिओ काडलेलो तुमकां सुद्दां तेंच्यांनी फोनार गाळयो मारल्यो म्हणून अशें आयकलां पळय म्हाका गाळी मारल्या म्हणून हांव असल्या गाळयांक घालोर दिना कित्याक हांव गोंयकारांक लागून आसा गोंय म्हाजें आसा आनी सुंदर गोंयकारांचें सुंदर गोंय सुंदर बरें हें आमच्या गोंयकारांक लागून आसा कोण म्हाका गाळी मारलो कोण म्हाका मारूंक येतलो मारता जितें मारता म्हणून म्हणा पण त्या रिपोर्टराक मारलें म्हाका दुख्ख जालें कित्याक की तेणें तो न्यूज दाखयलो म्हणून तेजो मोबायल पडलो ताका मारता म्हणून धमकी दिली ताका जितो मारता म्हणून सांगलें खुबशे अशें हें केलें म्हाका फक्त गाळीच मारली आनी तुमकां सांगू आज आमकां सिटीन जर मेळटा जाय गांवान सुद्दां ते लोक आतां फॅक्टरी बिक्टरीन खंय खंय कुणें म्हणनाका हांगासर मडगांव म्हणनाका खंय खंय इंडस्ट्रियल एरिया पळय आसा कासारपाल बी सगळे कडेन खंय खंय इंडस्ट्रियल एरिया आसा पळय वेर्ना बी आसा हे लोक थंयसर चड प्रमाणात हे लोक थंय कामाक आसता हेंचेर लक्ष दवरपाची गरज आसता आनी गांवांनी जंगलान बिंगलान उडोवन अशें एखादें झाड दोन झाड ते लोक उत्पन्न करूंक शकता असो आमकां दुबाव आसा तेजेर म्हणूनच तुमकां सांगता एरिया वायज कोणूय तर म्हणजे सरपंच पंच ह्या लोकांनी आपली एरिया बी सांबाळपाची गरज आसा कित्याक आज तेंची वाट लागपाची ना आमच्या भुरग्यांची वाट लागतली आनी आमच्या घराची काळजी आमी घेवपाक जाय हे लोक घेवचे ना उगडास हांव इतलेंच मागणें मागतां तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर